many trees, and we have to do plants also. But then we have to see how many days the plant will grow, and we can show my friends and all that I grown this tree and this has grown. Oh, MLA sir has told us in our next birthday we have to plant a tree. So I will follow that. It's a very nice activity what we have done today. We are here in Sports Annex, and we made children into various groups, and then they planted the plants. In the school also, children have done various activities in all this across all subjects. The concept has been taught, and today it's a beautiful celebration. आम्ही चौगुले इंटरनॅशनल स्कूल सेंट जोसेफ इन्स्टिट्यूटांतल्यान आज हो प्रोग्राम केल्लो आसा आनी तातून मेन थिंग वॉट आय वॉज व्हेरी इम्प्रेस्ड अबाउट इज दॅट ऑन युअर बर्थडे यू हॅव टू प्लांट अ ट्री. So taking this forward, we will of course share this with all the other students of the school and probably make it like a theme and use it across classrooms and different subjects. So that's what I really, I'm taking away from today morning. आज आम्ही सगळे हांगा जमले आता ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह घेवपा खातीर. आज सेंट जोसेफ स्कुलाची प्रायमरीची भुरगीं आज आमी हांगा सगळ्यांनी मेळून भरपूर हांगा झाडां लायली आनी एक मेसेज आमी सगळ्यांक दिवपाक करता की आज भुरग्यां भितर पसून एक हें इन्स्टिल जाला की आमी झाडां लावपा जाय म्हणून. आमी हालींच एनवायरमेंट डे आमचो सेलिब्रेट केलो आनी आमी भारतीय जनता पार्टी तर्फे प्रत्येक बुथान भितर आमी वेगळे वेगळे आमचे कार्यकर्ते प्रत्येक कार्यकर्ते एक झाड लावपाचो आमी संकल्प घेतलो आनी ते आमचे चालू आसा. आनी त्या अंतर्गतूच म्हणजे एनवायरमेंट कसो प्रोटेक्ट करप हें समजून म्हाका दिसता सेंट जोसेफाची सगळीं भुरगीं ही बी येवन हांगा धाकटी माणकुली भुरगीं ताणेंय बी एक झाड लायलें आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा तांचे मॅडम प्रिंसिपलाक बाकीचे सगळे टिचर्सांक सुमंगली मॅडम आशा मॅडम हांगा सगळ्यांक की ताणें एक बरो उपक्रम आज घेतिल्लो आसा आनी तातूंत भितर एक भुरग्यां भितरूय एक हें आयलां की आमी बी एक झाड लावपाय म्हणून. आमी सगळेच वाडदिवस सेलिब्रेट करतात आनी ते प्रत्येक वाडदिवसा दिसा आमचें सेलिब्रेशन करता करता आमी ताचे बरोबर एक झाडूय लायलें जाल्यार जशें जशें भुरगे वाडटा तशें 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी ते झाडूय व्हडले जातले आनी तांकांय बी सांगपा मेळटलें फाल्यां की हें आपणें झाड रोयिल्लें आनी हें करता करता पर्यावरणा कडेन आपलोय बी टच आपलोय मातये कडेन आपलो टच दवरचो हें बी तांकां कळून येतलें. आनी त्या खातीर हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची संकल्पना एक पेड माँ के नाम ही म्हाका दिसता प्रत्येक जाणाच्या मनान गेल्ली आसा. आनी आतां जेन्ना प्रिंसिपला कडेन उलयतालो तेन्ना तिणेंय म्हाका सांगलें की ही संकल्पना जी आसा आमच्याय स्कुलान मोठ्या प्रमाणात आमी लावपाचो इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करतात आनी जितलीय भुरगीं आसा तितल्यांचे बर्थडेक नाल्यार खंय तरी केन्ना तरी एकदां एक झाड लावप स्वता आनी ते आपण दोळ्या मुखार वाडटा आसतना पळोवप हे जे सगळ्या भुरग्यां भितर आज एक हें आसा तें खूब बरें आसा. हांव ताका सगळ्यांक शुभेच्छा दिता.